सिसा कामगार संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची शेनवारा वेंचणूक जाली। संघटनेच्या अध्यक्षपदार देवानंद जाल्यार सचिव पदार रमेश तिवारी हांची निवड जाल्या। आरडेक्स खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। फाटली 16 वर्सां आनी आतां फुडली 4 वर्सां ज्या विश्वासान ज्या म्हाज्या कामगार भावांनी म्हाका निवडून दिला त्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो अशें म्हाका तरी दिसता। कॉम्रेड देवानंद प्रेसिडेंट आनी रमेश तिवारी म्हणजे स्वता हांव सेक्रेटरी पद भुशेला आनी आमच्या कडसून जे जे कामगारांक जे बेनिफीट दिवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय आसले ते आमी प्रामाणीकपणान केल्यात आनी केल्यात ते हे तुमकां आतां स्पश्ट दिसता। कित्याक आमचे 177 कामगार आहात तितूंतले 159 लोकांनी म्हाका वोट करून एक बरो इतिहास घडयल्ल्या भशेन म्हाका दिसता। आनी ह्या लोकां खातीर एक्चुली आमी ह्या युनियनान गेली देवानंद आनी हांव एकी कडेन 14 वर्सां काम करता, तेज्या पयलीं हांव 4 वर्सां आसलो, पूण आमी केन्नाच भेदभाव केलो ना आनी कामगारांचेर खंयचेच परिस्थितीन अन्याय करूंक आमी दिलो। तुमकां खबर आसतली 2012च्या नंतर 5 वर्सां कशी त्रासाची गेली, पुणून आमी तेजी झळ आमच्या कामगारांक अजिबात लागपाक दिवंक ना। आमी स्वतंत्रपणे ते आमी आमच्या शिराचेर खांद्याचेर धरून आमी तांकां बरे प्रयत्न करून तांकां बाबा कसले त्रास जावंक ना, तेंची फॅमिलीक त्रास जावचे ना अशें कार्य आमच्या हातसून घडलें, म्हणूनच आजचो हो दीस उजवाडलो अशें म्हाका तरी दिसता। आनी जी 12 वर्सां हांवें जे म्हाज्या कामगारांक लागून केलें ना तेजें हे म्हाका तेंच्यांनी फळ दिलां आनी म्हाका बिनविरोध निवडून हाडलेलो आसा। तेन्ना हांव कामगारांक आतां आमचो सेटलमेंट आसा तेन्ना आमी सेटलमेंट बऱ्यान बरो कसो मेळटलो लोकांक कामगारांक तो प्रयत्न आमचो पयलीं सेटलमेंटाचेर आसतलो आनी तो बेनिफीट आमी सगळे वेगवेगळे तरेन आमी कामगारांक बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न करता। तेन्ना ह्या 12 वर्सां पर्यंत आमी काम बरें केलां म्हणून आयज आमकां परत कामगारांनी निवडून हाडल्या।